कोविडा लागून जे पेशंट हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्ले तांची खूब गैरसोय जाताली, तांची हयगय जाताली आनी खूब जाणांक हो जो इनकन्विनियन्स येतालो ताणें सरकारा फुडें उलोवन दाखयलो, पण सरकारान कसलीच पावलां मारली ना. पयलीं तुमकां याद आसतली ऑक्सिजन कमी पडल्यार खूब गोंयकारांनी आपलो जीव वगडायलो. तशेंच जेन्ना केसी वाडिल्ल्यो, पेशंटाक बेड नाशिल्ल्यो, तेन्ना पेशंट आमी दृश्य पयले जमनीर न्हिदिल्ले. ते देखून सरकारान केसी वाडल्यो, पेशंट खूब भरती जाताले म्हणून सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकान तांकां शिफ्ट केले. हे जे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक आसा ते सुपर आनी कितें स्पेशल ते अजून पर्यंत कोणाकूच कळूं ना. ते कित्याक ते सुद्दां तुमकां सांगता. हांगा जेन्ना पेशंट शिफ्ट केले सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक जीएमसीच्या बाजूच्या बिल्डिंगेंत थंय कॉम्प्लेक्सान, तेन्ना खूब जाण पेशंट जे आसा ताज्या वांगडी जे रिलेटीव आसा तांचो गैरसोय जालो. तांकां जे बेसीक सुविधा आसपाक जाय त्यो सुद्दां सरकारान तांकां पावोवपाक शक्य जालें ना. तेन्ना खूब जाण पेशंटाचे म्हाका फोन आयले. तांचे जे गैरसोय जाता ती पळोवपाक मुद्दाम हांव थंय गेलो, तांकां मेळपाक गेलो. मेचे 19 तारखेक हांव थंय सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकान थंय गेलो आनी जे प्रॉब्लेम आशिल्ले मेन म्हणल्यार तांकां घरा जे होम कूक फूड आसता, जे पौश्टीक घरचो आहार आसा, तांकां ते हॉस्पिटलान हाडपाक अलावड नाशिल्ले. जावं ते पेशंटाक किंवा पेशंटे बरोबर जे वांगडी आसता, रिलेटीव आसता, तांकां सुद्दां हे घरा रांदिल्लें जेवण अलावड नाशिल्लें. तांकां सांगलें गेलें वतालें एक तर तुमी कॅन्टिनान खाया, थंय विकत घ्या कॅन्टिनान, किंवा भायर वचून खाया. होम कूक फूड अलावड ना. असो निर्बंध ओल्ड जीएमसी कॉम्प्लेक्सान ना, व हांगाच फक्त सुपर आनी स्पेशालिटी ब्लॉकान बिल्डिंगेंत थंय निर्बंध आसा. तशेंच जे पेशंट आसा तांचे वांगडी जे आसा तांकां जे आयसीयू पेशंट आसा किंवा वॉर्डान आसा तांकां भायर बसपाक एक खुर्ची सुद्दां सरकारान अवेलेबल करून दिवना. जांचे भुरगीं एडमीट आशिल्लीं हांवें पयलीं तांचे आई वडील सुद्दां जमनीर चादर घालून रावतालीं. दिसान दीस वरांची वरां एक तर चादर घालून बसताले किंवा बेटे उबे रावताले थंय किंवा जमनीर बसताले. तांकां एक सादी खुर्ची म्हणा किंवा बसपाची कसलीच सोय नाशिल्ली. त्याच बरोबर एक जी गरज म्हणटा ती उदकाची सोय आसपाक जाय. तांकां उदकाची सोय सुद्दां एक वॉटर डिस्पेन्सिंग मशीन म्हणा ते सुद्दां अवेलेबल नाशिल्ले वेटिंग रूम एरिया. आनी मेन म्हणल्यार जे पेशंट आसता जावं ते आयसीयून किंवा वॉर्डान, जे पेशंटाची प्रायवसी मेंटेन करपाची गरज आसा, एक स्क्रीन आसता. कॉमन वॉर्डान दादलो मनीस किंवा बायलू एकाच वॉर्डान आसताले ते, आनी एक स्क्रीन एकदम गरजेचें. जेन्ना कपडे किंवा चेंज करता किंवा टॉयलेट म्हणा किंवा स्पॉन्जिंग करता तेन्ना स्क्रीन दवरून एक बेसीक ह्युमन डिग्निटी दवरपाची गरज आसता, एक प्रायवसी दवरपाची. ह्यो स्क्रीन सुद्दां थंय नाशिल्ल्यो. तशेंच साधारण गोष्ट एक मोबायल चार्जिंग पॉयंट अवेलेबल करपाक जाय. किंवा हे लोक घरांतले वरांची वरां दिसान दीस हांगा येवन रावता आनी तांकां घरा कडेन संपर्क साधपाक हो मोबायल फोनूच आसता. तेन्ना एक मोबायल पॉयंट सुद्दां तांकां अवेलेबल नाशिल्लो. आनी दुसऱ्या रुमान जर ते चार्ज करताले ते तांकां सेक्युरिटी गार्ड सांगताले हांगाचे वचा तुमी, हांगा तुमी नाका चार्ज करपाक पॉयंट बी. हांव जेन्ना मेच्या 19 तारखेक थंय गेलो हे पळयलें आनी थंयच्यानूच मुखेलमंत्र्याक कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. तांच्या पीए कडेन उलोवप जालें. म्हाका सांगलें गेलें की मुखेलमंत्री बिजी आसा मिटिंगेन, आनी पीए म्हणपाक आपूण हे मुखेलमंत्रीक सांगता. सो हे मुद्दे जातकच एक 8 दीस रावलो. त्या उपरांत कलेक्टराक मेमोरेंडम सबमीट केलो. कलेक्टराक मुद्दाम मेच्या 25 तारखेक मेळपाक गेलो अपॉयंटमेंट घेवन, पण ताणें सुद्दां मेळपाक तयारी दाखोवना. अपॉयंटमेंट घेवन सुद्दां तो मेळपाक कसलेच ताणें आमकां प्रयत्न केले ना. आमी फक्त मेमोरेंडम सबमीट केलो आनी होच मेमोरेंडम जो आसा म्हज्या हातांत तो आमी मुखेलमंत्रीक, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा आनी तसोच चीफ सेक्रेटरी हेल्थ हाका आमी हो निवेदन सादर केलो. त्या उपरांत टायम पयलो बाबा सरकार हे मेमोरेंडम सबमीट घेवन कितें एक्शन करता काय ना तो. पण दिसलें की सरकारान कसलेच एक्शन पावलां मारली ना. हे जे इनकन्विनियन्स पेशंटाक किंवा जांचे रिलेटिव्ह जाता ते तोडगो काडपाचो कसलोच प्रयत्न सरकारान केलो ना. मागीर जो नागरिकाक एकूच शेवटचो पावल उरता तो कोर्टाचो दार खटखटोवपाचें, आनी ते हांवें एक रीट पेटिशन फायल केलो कोर्टान. हातूंत कसलेच पॉलिटिकल मोटिवेटेड कसलेच काय नाशिल्लें. एक साधारण
नागरीक जो कोर्टान वता की लोकांचे आपले जे हाल जाता ते कोर्टाच्या निर्देशनां हाडपाक हो प्रयत्न आशिल्लो. तेन्ना आज कोर्टान गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट हांगा ही सुनावणी जाली आनी सरकाराक इन्स्ट्रक्शन दिले गेले कोर्टातर्फे की बेगीनच्या बेगीन जे तुमी प्रायव्हेट स्क्रीन्स लावपाक जाय, प्रायवसी करपाक, पेशंटाची प्रायवसी दवरपाक, तशेंच उदकाची जी सोय करपाक जाय ती बेगीनतल्या बेगीन सरकारान हे प्रोवायड करच्यो. आमकां दिसून येता की साद्यो बेसीक रायट ज्यो आसा, बेसीक डिग्निटी लोकांची आसा ती सरकार आमकां दिवंक शकलो ना. प्रत्येक नागरीक आतां कोर्टान वता आनी कोर्टूच ही शेवटची आसा आमकां की सरकारान योग्य ती पावले उचलपाक जाय म्हणून. द कोर्ट इज द लास्ट सेवर फॉर पीपल ऑफ गोवा नाव. आमकां दिसून येता की हांगा सरकार एका वांगडा झगडत उरल्या, तांचे मंत्री झगडटा. इट वॉज अ टायम दे फॉट अगेन्स्ट कोरोना, बट अनफॉर्च्युनेटली इट्स पीपल ऑफ गोवा हू आर फायटींग अगेन्स्ट कोरोना. गोंयचे नागरीक कोरोना विरुद्ध झगडटात आनी सरकार आपल्याच मदीं आपल्या वांगडे मंत्री झगडटा. सो आय थँक द गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट for intervening into this matter and issuing the necessary instructions to the Goa government. हांव कोर्टाचे आभारी आसा की ताणें ही हियरिंग सुनावणी केली आज आनी सरकाराक ऑर्डर पास केले बेगीनतल्या बेगीन हे पास करचे. जे टिमा आमी जे रिक्वेस्ट केले कोर्टाक ते सरकारान बेगीनतल्या पावलां उचलून लोकांची गैरसोय जाता ती जाग्यार घालची म्हणून. त्याच बरोबर हांव मुद्दामून देव बरें करूं म्हणटा बाब एडवोकेट जॉन लोबो हाजें की ताणें बेगीनतल्या बेगीन हें रीट पेटिशन तयार केलें आनी कोर्टान फायल केलें आज. हांव देवा लागीं मागता की सरकारान जे कोर्टान इन्स्ट्रक्शन केलां हे ताबडतोब जे आसा इम्प्लिमेंट करचें आनी गोंयच्या लोकांक जो रिलीफ जाय तो दिवचो. लोकां कडेन विनंती आसा की जी कोरोना पासून काळजी घेवपाक जाय, जावं ते सेफ डिस्टन्स दवरपाचें किंवा मास्क घालपाचें हे पाळचें. आनी लेट्स फायट कोरोना अँड लेट्स विन ओवर कोरोना.